हातूंतले फिल्डांतले जेन्ना कॅन्सर सर्जरी आसा, इज इट इक्वली रिस्की ऑर हाव यू टॅकल वॉट यू वूड लायक टू से ऑन दीस? पळय, कॅन्सर सर्जरी आसा ते फेरली सिंपल आसूं शकता, म्हणजे पोस्ट ऑपरेटिव्ह कॉम्प्लिकेशन कमी आसूं शकता आनी थोडे प्रोसिजर आहाय ते मातशे हाय रिस्क आसाय. सो कंपॅरेटिवली लो रिस्क म्हणजे जे ब्रेस्ट कॅन्सराचे सर्जरी आहा ते कंपॅरेटिवली लो रिस्क आसता. आय सी. पूण थोडे सर्जरी आहाय ते मातशे हाय रिस्क आसतले, म्हणजे लिव्हर सर्जरी, लंग सर्जरी, फूड पायप इसोफेजियल सर्जरी, पॅन्क्रिएटीक सर्जरी, हे मातशे तांचे रिस्क मातशे सुबेज आसा, नो डावट. पूण आयचे दिसाक आमी ते रेग्युलरली करतात. ते आमचे टीम डेव्हलप जाल्लो आसा. आमचे पेशंटाचे रिकवरी बी मातशे बेगीन जाता. खुबशे वेळा आमी पळयताय की सोमारा पेशंटाचें ऑपरेशन केल्लो आसा, जायते फावटी मंगळारा की बुधवारा तो पेशंट उबो रावन चलता. आय सी. कळ्ळें न्ही. सो आमचे ओवरऑल सायन्स, टेक्निकल, सर्जिकल सायड, एनेस्थेटिक गुंगी दिवपाचे ते सगळे इम्प्रुवमेंट जावन, आमचे इक्विपमेंट इम्प्रुवमेंट जावन पेशंटाची रिकवरी खूब इम्प्रूव जाल्या. सो एवरी मेजर सर्जरीक बी चडशे पेशंटाक 8-10 दीस हॉस्पिटलान रावन मागीर ते खावपा पिवपा सुरू लागले म्हणटकूच तांकां घरा धाडूं शकतात. चुकून केन्ना केन्ना पेशंटाक चड वेळ रावचो पडटा, पूण चडशे पेशंट मेजर सर्जरी करून बी ते बेगीन रिकवरी जावन घरा वचूं शकतात.